भाजपा मगोपा मदी युतीचे कोफुसांव सुरू असतानाच ढवळीकार भाव दिल्ली भोंवडी करून आयले। सुदीन आणि दीपक ढवळीकरान दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली। या भेटी वेळार फाटल्या कांय दिसांत घडिल्ल्या राजकीय घडामोडींचेर चर्चा केल्ल्याचे दीपक ढवळीकार सांगता। मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान युती विशीं उतर भायर आयिल्ल्यानूच युती आसा काय ना हो प्रश्न आमकां पडिल्लो। ताका लागून जाणी ही युती घडोवन हाडिल्ली तांकांच आमकां मेळचें पडलें अशें दिल्ली वारी करून आयिल्लो दीपक ढवळीकार सांगता। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची दिशाभूल केल्ल्यानूच तांणी युती विशीं उलोवप केलें। फुडाराकूय आमी एकठांय रावतले म्हणून BL संतोष हांणी आश्वासन दिल्ल्याचें ढवळीकाराचें म्हणणें। 2027ची विधानसभा वेंचणूक आमी एकठांयूच लढयतले, दरेका मतदारसंघाचो सर्वे करून उपरांतूच जागे वांटून घेतले अशें दीपक ढवळीकारान सांगलें। मोगोच्या अध्यक्षपदा वयल्यान मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान पलटी घेतल्या। पयलीं मोगोचें अध्यक्षपद दिल्यार स्विकारतलो म्हणून सांगपी जीत आतां म्हणटा आपूण आमदार म्हणूनच खूश आसा खंय। पक्षाच्या अध्यक्षपदाचो निर्णय केंद्रीय समिती घेता। केंद्रीय समितीन आणि मोगोच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी आपल्याक अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्यार ती स्वीकारपाची आपली तयारी आसा म्हणून मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान पयलीं सांगिल्लें, पूण आतां जितान पलटी घेतल्या। तो म्हणटा आपूण मांद्रेचो आमदार म्हणून खूश आसा खंय। कम्युनिदादीचे काम 100% सुरळीत करतले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलेलें आसा। हे काम सुरळीत करपा खातीर पूर्ण वेळ प्रशासक नेमतले, तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची भरती करतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलें। बुधवारा कम्युनिदाद समितीच्या वांगड्यांची मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका जाली। ह्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। बुधवारा मंत्रालयात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें कम्युनिदाद समितीच्या वांगड्यांबरोबर ही बसका घेतली। ह्यान फुडें कम्युनिदादीचें काम जें आसा तें सुरळीत करपा खातीर प्रशासक नेमतले खंय, तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची भरती करतले। कम्युनिदादीच्या कामाचें संगणकीकरण करतले म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हायती दिलेली आसा। स्मार्ट सिटीची कामां येता त्या पावसाळा पयलीं पुराय जातली अशी म्हायती सरकारान कोर्टाक दिल्या म्हणून ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले। स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर न्यायालयांत अर्ज दाखल करून आनीक वेळ वाडोवन दिवपाची मागणी करतले खंय। ताडमाड रस्त्यार 12 मीटर सिवरेज लायनीचें काम सुरू आसा। मे म्हयन्याच्या शेवटाक हो रस्तो लोकां खातीर उक्तो करतले। झाडां लावप वांगडा लँडस्केपिंगाचें काम, रंगकाम, दिशा दर्शक तक्ते आणि हेर बारीक सारीक कामां 31 मे मेरेन पुराय जातली अशी म्हायती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें दिली। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत एका कार्यावळी निमतान मंगळारा कारापूर सरवण पंचायतीत येयल्ले। येताना वाटेत सरवण गांवांत रस्त्या कुशीक साचिल्लो जो कोयर आसा तो पळोवन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक तिडक उक्तायल्ली। कार्यावळीत उलयतना मुख्यमंत्र्यान कारापूर सरवण पंचायतीचेर बरोच फोग काडिल्लो। उपरांत बुधवारा पंचायतीन सरवण वाठारांत साचिल्लो हो कोयर काडून वाठार नितळ केलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पंचायतीचेर तिडक काडिल्ली, ती तांची भुमिका योग्य आशिल्ली अशें लोकांचें मत आसा। हाचे फुडें कोयराची समस्या निर्माण जावची ना हाची पंचायतीन काळजी घेवची अशी मागणी आतां थळाव्यांनी केला। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एका कार्यावळी निमतान मंगळारा कारापूर सरवण पंचायतीत भेट दिल्ली। त्या वेळार वाटेत कोयर दिसलो तेन्ना सरवण गांवांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तिडक उक्तायल्ली।
भारताचो आघाडेचो क्रिकेट खेळगडो यशस्वी जयस्वालान मुंबईची साथ सोडून गोंया कडल्यान खेळपाचो निर्णय घेतला. 2025 ते 2026च्या मोसमात जयस्वाल गोंया कडल्यान रणजी खेळपाक शकता. ह्या खातीर मुंबई क्रिकेट संघटने कडेन ताणें हरकत ना दाखलो मागला. यशस्वी हाणें गोंया कडल्यान खेळटलो ही गजाल खरी आशिल्ल्याचे GCAचो सचिव शांबा नायक देसायान सांगले. GCAचे आदले सचिव रोहन गांवस देसाय BCCIचे संयुक्त सचिव आसात. ताका लागून यशस्वीच्या गोंया कडल्यान खेळपाच्या निर्णयाक खूब महत्व आयला. मोल्या अभयारण्यातले सायल्याचे लाकूड चोरून व्हरतना दीपक राऊत आणि सदा सावंत ह्या दोग जाणांक रान अधिकाऱ्यांनी रंगे हात धरले. तशेंच रान खात्याच्या कलमा प्रमाण दोगांचेर गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केल्या. कापिल्ले लाकूड तशेंच लाकडाची येरादारी करपाक वापरिल्ली रिक्षा लेगीत जप्त केलेली आसा. अन्न आणि वखदा प्रशासनान मंगळारा वागातोर आणि हणजूणच्या 20 आस्थापनांचेर धाड घातली. योग्य तो परवानो नाशिल्ले आणि नितळसाण दवरिनासतना खाद्यपदार्थ तयार करपी 9 आस्थापनां बंद केली. जाल्यार हेरांक आस्थापनांनी नितळसाण दवरची म्हणून आदेश दिलेले आसा. अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे नेम आणि अटी पाळचे म्हणून अन्न आणि वखदा प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नोरोनान आवाहन केला. म्हापशा उपनिबंधक कार्यालयांतलो सर्वर फाटले 6 दीस जाले बंद आसा. हाका लागून थंय येवपी लोकांची कामां आडखून पडल्यात. तांत्रीक कारणाक लागून हो सर्वर बंद जाल्ल्याचें कळटा. ह्या सर्वर बंद जाल्लेल्या प्रकाराक लागून लोकांची कामां आडखून पडल्यात. म्हापशा उपनिबंधक कार्यालयांतलो सर्वर फाटले 6 दीस जाले बंद आसा आनी ह्या सर्वर बंदाक लागून हांगासर येवपी लोकांची कामां तशींच आडखून पडल्यात. तांत्रीक कारणाक लागून हो सर्वर बंद पडिल्ल्याचें कळटा. हो सर्वर बंद पडिल्ल्यान नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सध्या हो विशय सुटावो करपाचो यत्न करता. 18व्या रिबेलो पंडल अखिल गोंय फुटबॉल सर्तीत केपेच्या आंबावली क्लबान मायणाच्या JK कॅटरर्सांक 3-1 गोल फरकान हारयलो. आंबावलीच्या शेल्टन फर्नांडीस, डायलॉन फर्नांडीस आणि ब्रॅडली फर्नांडिसान गोल केले. जाल्यार JK कॅटरर्सा वतीन जॉया वतीन एकडो गोल केलो. आंबावलीचो गोलकीपर इवॉन फर्नांडीस मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराचो मानकरी थारलो.
पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लाईव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लाईव्ह। गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात। संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार। तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लाईव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात? गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत कारापूर सरवण हांगासर नव्या पंचायत इमारतीच्या उक्तावणा वेळाच्या सुवाळ्याक गेल्लो। त्या वेळार ताका वाटेत कोयर दिसलो। हो कोयर पळोवन मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान बरीच तिडक उक्तायल्ली। तशेंच कारापूर सरवण पंचायतीचेर लेगीत बरोच फोग काडिल्लो। कार्यावळीत उलयता आसतना कोयरा वयल्यान मुखेलमंत्र्यान कारापूर सरवण पंचायतीचेर बरोच फोग काडलो आनी हो कोयर नितळ करपाची शिटकावणी लेगीत दिल्ली। उपरांत बुधवारा पंचायतीन सरवण वाठारांत साचिल्लो हो कोयर काडून वाठार नितळ केलो। मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हाणें पंचायतीचेर तिडक काडिल्ली। ही तांची भुमिका योग्य आशिल्ली अशें थळावे सांगतात। हाच्या फुडें कोयराची समस्या निर्माण जावची ना हाची पंचायतीन काळजी घेवपाक जाय अशें थळाव्यांचें म्हणणें। आमी घराचो कर वाडोवंक ना, आमी फकत वेपार परवानो शुल्क वाडयला अशें स्पश्ट करीत मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान फटीच्यो वावड्यो पातळोवप्यांचेर बरीच तिडक उक्तायली। थोडे जाण आपल्या राजकी फायद्या खातीर ह्यो वावड्यो पातळयतात अशें तांचें म्हणणें आसा। तेन्ना अशा वावड्यांचेर लक्ष दिवचें न्हय अशें आव्हानूय दामोदर शिरोडकरान ह्या वेळार केलें। मजगतीं आपणे साबार काळ प्रलंबीत आशिल्ली MSCB क्लियर केल्ल्याचे दामोदर शिरोडकरान स्पश्ट केले। आपणे घराचो कर वाडयल्लो ना, कर जो वाडयला तो फकत आमी वेपार परवानोचो शुल्क वाडयला अशें स्पश्ट करीत मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगिल्लें आसा। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आणि सत्ताधारी नगरसेवकांनी मडगांवकारांचेर वाढीव कर लादला। मडगांव ब्लॉक काँग्रेसीचो असो आरोप आसा। ह्या वेळार सावयो पुतिनो उलयताले। हो कर फाटीं घेवचो अशी तांच्यांनी मागणी केला। नगरपालिकेत काडिल्ल्या सुचोवणेत त्रुटी आशिल्ल्याचे आदले नगरसेवक सावयो पुतिनोन सांगले।
नगरपालिकेन घेतिल्लो हो कर वाडीव निर्णय जो आसा तो फाटीं घेवचो म्हणून मडगांवच्या काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन पत्रकार परिशद घेवन मागिल्ले आसा. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर आनी सत्ताधारी नगरसेवकांनी मडगांवकारांचेर वाडीव कर लादिल्लो आसा अशें मडगांव ब्लॉक काँग्रेसीचो हो आरोप आसा. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर आतां परतून हालचालींक नेट आयला. आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा आनी खासदार विलियातो फर्नांडीस हांची नांवां दिल्लीत चर्चेक आयल्या. ह्या संदर्भात काँग्रेस वरिश्ठ कांय फुडाऱ्यांची गाठी भेटी घेवपाक सुरवात केलेली आसा. हातूंत फेरेरा आनी विलियाटो फर्नांडीस हांचोय आस्पाव आसा. संघटनात्मक पातळीचेर फेरबदलाचे संकेत मेळपाक लागल्यात. कांय पोरण्या कार्यकर्त्यांक दिल्लींतल्यान तशी म्हायती मेळिल्ली आसा. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर आतां परतून हालचालींक गोंयांत नेट आयला. राज्यमंत्री मंडळांतल्या कोणाक धाडटले आनी कोणाक दवरतले ह्या संबंदी चर्चेक बरोच नेट आयला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष लेगीत हाचेर एक शब्द काडपाक तयार नात. मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं विचारले जाल्यार ते सारवासारव करतना दिश्टी पडटा. ताका लागून कुछ तो गडबड है अशी चिन्नां दिसपाक लागला. कारण एखाद्या मंत्र्याक काडले जाल्यार तांचे कार्यकर्ते चाळावतात आनी हाच्या संदर्भात म्हायती जी आसा ती मुखेलमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षाक आसा. ताका लागून हो सगळो मामला चोरयां सोडोवपाचो यत्न आसा. सत्ताधारी हो निर्णय गुलदस्त्यात हाता. मात फोंडा तालुक्यांतल्या 4 मंत्र्यां मदल्या कोणाच्या हातीन नाल दितले हाच्यो वावड्यो कोपऱ्या कोपऱ्यांनी चालू आसा. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर दामू नायक निवडून आयिल्ल्या पासून तांच्या विशीं एक बरो आमदारांक धाक दिश्टी पडटा. मंगळारा जाल्ले भाजपाच्या बसकेक सगळेच मंत्री आमदार हजर आशिल्ले. पणजेंतल्या पक्षाच्या बसकेक चुकून दिसपी बाबूश मोन्सेरात लेगीत ह्या बसकेक हजर आशिल्लो. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान प्रगतीपत्र आपल्या हातान आसा अशें सांगताच सगळेच आमदार मंत्री शिस्तीत आयिल्ल्याचे लोक सांगपाक लागल्यात. दोन एप्रिल संवसारीक ऑटिझम दीस म्हणजे ऑटिझमा विशीं समाजात जागृताय वाडोवपाचो दीस. ह्या दिसा गोंयभर जायत्या वाठारांनी ऑटिझम दुयेंतां विशीं जागृताय कार्यावळी जाल्यो. दिवचले दिव्यांग भुरग्यांनी रॅली काडली. दिवचल पालिकेच्या आदारान केशव सेवा साधना संचलीत विशेष शाळे वतीन हे रॅलीचे आयोजन केल्ले. ऑटिझम म्हळ्यार कितें, ताची लक्षणां आनी ऑटिझमा पासून काळजी कशी घेवप त्या विशीं जागृताय केली. दिव्यांगांक समाजात समावून घेयात तशेंच ते बरे तांकां वाडयात अशी भौशीक बांदकाम खात्यान केपेच्या पोन्न्या पुलाची तपासणी सुरू केल्या. ह्या पुलाची पळोवणी करून पुलाच्या स्थितीचो अभ्यास करून गरज पडली जाल्यार दुरुस्तीचे काम करतले अशें केपेच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयाचो सहाय्यक अभियंतो रोहन देसाय हाणें सांगलें. तशेंच दक्षिण गोंयांत आशिल्ले हेर पूल आनी साकवाची पळोवणी करतले अशी म्हायती रोहन देसायान दिली.
अन्न आणि वखदा प्रशासनान मंगळारा वागातोर आणि हणजूणच्या 20 आस्थापनांचेर धाड घातली. योग्य तो परवानो नाशिल्ल्यान आणि नितळसाण दवरिनासतना खाद्यपदार्थ तयार करपी 9 आस्थापनां बंद केली, जाल्यार हेर आस्थापनांनी नितळसाण दवरची म्हणून आदेश दिला. अन्न आणि वखदा प्रशासनाचे नेम आणि अटी पाळचे म्हणून अन्न आणि वखदा प्रशासनाचो अधिकारी रिचर्ड नॉरोनान सांगले. मांद्रेचो आदलो सरपंच आणि सध्याचो पंचवांगडी प्रशांत उर्फ बाळा नायक हाणें 2027ची विधानसभा वेंचणूक लडोवपाची इच्छा उक्तायल्या. थळाव्या लोकांकडल्यान तेंको मेळ्ळो जाल्यार आपूण वेंचणूक लडयतलो अशें प्रशांत नायक हांचें म्हणणें. लोकांचो विश्वास आणि प्रोत्साहनाचेर आपूण निर्णय घेतलो अशें प्रशांत नायक हाणें सांगलें. देशातल्या सर्वसामान्य जनते खातीर एक वायट बातमी आसा. ह्या म्हयन्यापासून 900हून अधिक अत्यावश्यक वखदांचे दर जे आसा ते 1.74% वाडल्यात. ताका लागून लोकांक वखदांचेर खर्च वाडपाची शक्यताय आसा. हातूंत संसर्ग म्हळ्यार इन्फेक्शन, गोडेंमूत आनी काळजा संबंधी दुयेंसां वयल्या वखदांचो आस्पाव आसा. केंद्र सरकाराच्या रसायन आनी खत मंत्रालयाच्या भितर येवपी राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्रायझिंग ऑथॉरिटी अत्यावश्यक वखदांचे दर थारायता. वखदांचे दर ह्या फाटल्या वर्साचे घाऊक दर निर्देशांक लक्षात घेवन वाडयले वता. NPPAन ह्या संबंधीचे एक निवेदन जारी केला. हातूंत तांच्यांनी म्हटलां की वर्स 2023च्या तुळेंत WPIत 1.74,028% बदल जाला. अंतराळवीर सुनीता विलियम्स आणि तांचे सहकारी बुच बिल्मोर ही दोगांय 9 म्हयने अंतराळांत रावन सुरक्षीतपणान पृथ्वेचेर पावली. परतल्या उपरांत दोगांयनी एकठांय पयली मुलाखत दिल्या. ह्या मुलाखती वेळार ताणें अंतराळ मोहीम, आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकांत अडकिल्ले आसतना तांचे अणभव, अडचणी आनी परतीच्या प्रवासा बाबत सविस्तर प्रतिक्रिया दिल्यात. बोईंग स्टारलायनर स्पेसक्राफ्टात बिगड जाल्ल्यान विलियम्स आनी बिल्मोर वट्ट 286 दीस ISSात आडकून उरिल्ले. उद्योगपती एलॉन मस्क हांची कंपनी स्पेसएक्सान अंतराळवीरांक परतून हाडपाक क्रू ड्रॅगन हे अवकाश यान धाडले. दोनूय अंतराळवीर ह्या यानांतल्यान सुरक्षीतपणान पृथ्वेचेर पावल्यो. दोगांनी अंतराळवीर फकत 8 दिसांच्या संशोधन मोहिमेचेर ती गेल्ली, मात तांचे बोईंग स्टारलायनर बंद पडिल्ल्यान तांकां 9 म्हयने रावचे पडिल्ले. वाळपय पुलिसांनी मंगळारा टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयल्ली. वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलिसांनी ही म्हत्वाची मोहीम हातांत घेतली. वाळपय सयत होंडा केरी भागांत लेगीत पुलिसांनी टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयिल्ल्याचें कळटा. कामा निमतान गोंयांत येवन भाड्याच्या कुडींत रावपी लोकांचेर निगराणी दवरपा खातीर ही मोहीम खूब म्हत्वाची जावन आसा. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुको थांबोवचे खातीर सरकारान टॅनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचें केलां. भायल्यांतल्यान आयिल्ल्या लोकांक रूम भाड्याक दिवच्या आदीं तांचें वळखपत्र आनी गरजेचे डॉक्युमेंट घरमालकान घेवप, आपले कडेन दवरप खूब गरजेचें आसा अशें पुलिसांनी स्पश्ट केलां.
तांबडी सुर्ला भेट दिवपी पर्यटकांक ह्या फुडें शुल्क फारीक करचो पडटलो. तांबडी सुर्ला हो वाठार नितळ उरचो हे खातीर हांगासर भेट दिवपी दर एका मनशा फाटल्यान ₹10 कचरो शुल्क घेवपाचो निर्णय पंचायतीन घेतला. पर्यटकां कडल्यान जावपी कोयराचो विलो लावपाक पंचायतीक परवडनाशिल्ल्यान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. ताका लागून प्रत्येक एका मनशा फाटल्यान ₹10 शुल्क आकारतले आनी हो निर्णय पंचायतीन घेतला. तांबडी सुर्ला भेट दिवपी पर्यटकांक ह्यान फुडें शुल्क फारीक करचे पडटले. कोयराचो विलो लावपा खातीर हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. गोंय पर्यटन खात्याच्या जोडपालवान मडगांवां आकें वाठारांतल्या साईधाम ह्या श्री साईबाबांच्या देवळांत मुर्ती प्रतिश्ठापनेच्या रौप्य महोत्सव सुवाळ्याक मंगळारा सावन सुरवात जाली. ह्या सुवाळ्याच्या दुसऱ्या दिसाक सकाळी श्री साईबाबांच्या मुर्तींची विधिवत पुजा जाली. ते उपरांत दत्त अवतारी नरसिंह सरस्वती, श्रीपाद श्रीवल्लभ, शेगांव निवासी गजानन महाराज आनी अक्कलकोटी निवासी श्री स्वामी समर्थ हांच्या मुर्तीचे प्राण प्रतिश्ठापना सुवाळो जालो. भक्तां खातीर दोनूय वेळेच्यो महाआरती आनी महाप्रसाद आसतलो. ते भायर रातचे 10 वरांचेर नाट्यप्रयोग लेगीत तांच्यांनी दवरिल्लो आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें घडलें